विरोधी पक्षांतले आमदार सत्तेर आयले काय ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतल्यान मुक्त जातात आणि तांकां क्लीन शीट मेळटा अशी सगळ्याच पक्षांची कार्यपद्धती। हालींच काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्लो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हाच्याय बाबतींत एकता अशेंच जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना। लोबोन बेकायदेशीर तरेन आपल्या अधिकारांचो वापर करीत ओडीपीत बदल केल्यात असो आरोप करीत सध्याचो नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं विधानसभेत अहवाल सादर केल्लो। पूण काँग्रेसीत आशिल्लो लोबो आतां भाजपांत आयला। आतां ह्या अहवालाचें कितें जातलें हो खरो प्रश्न। सावंत सरकाराच्या दुसऱ्या टर्मात नगर नियोजन मंत्री जाल्या उपरांत विश्वजीत राणे हांणी पयलो नेम धरलो तो वेंचणुके पयलीं भाजपा सोडून गेल्ल्या आणि विरोधी पक्ष फुडारी जाल्ल्या मायकल लोबोचेर। It is here to state that Michael Lobo was the chairman of the authority for years 2012 to 19, change of zone of Kalangur condoning planning area above subject serial number 1 done himself by dictating to the consultant Ashok Costa of Turbo sketch of which survey numbers could not be changed, survey had to be changed to different zones. So कहानी एक वास्ता answer of Mr. Michael Lobo is that I am the chairman and local MLA. I know what is the said area. I have every right to change the zone of any area which he wants you to have. You have to only sign the plans. कळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांणी उत्तर गोय उदरगत प्राधिकरण अध्यक्ष असताना बेकायदेशीरपणान रिजनल प्लॅनात बदल करून जमनीची राखीवता बदलली आणि तब्बल 16 लाख चौखण मीटर जागेत वेगवेगळ्या कारणां खातीर ह्यो जमनी रूपांतरीत केल्यो असो अहवाल विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत सादर केलो। पण कांय दिसां भितरूच लोबो साहेब परत भाजपवासी जाले, म्हणल्यारूच सत्तेत आयले आणि मुख्यमंत्री लेगीत लोबोक आपलोच मनीस म्हणपाक लागले। त्रास असताले मायकल खुशी आता तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना पण तिला पयलीं त्रास आले ताका। मायकल लोबो हांच्यासारखे 3 पक्ष भोवून आयिल्ल्या अनुभवी आमदाराक ह्या आरोपाचे कांयच वायट दिसना। हे सगळे आरोप राजकीय सुडाच्याच नदरेंतल्यान आसतात आणि ते खातीर कितलेय जाले तरी लेगीत क्लीन चीट मेळटलीच हाचेर तांचो विश्वास आसा। हांव चेअरमॅन NGPD 8 इयर्स जाल्लो तेन्ना काय एलिगेशन नासलें। हांव काँग्रेसीन गेलो तेन्ना एलिगेशन जालें इट इज पॉलिटिकल। एट दॅट पर्टिक्युलर टायम इट वॉज पॉलिटिकल। क्वेश्चन ओनली डज नॉट अरायज दॅट I am involved in it. I think anti-corruption bureau ACB has given a clean sheet on this aspect. I did not know about it, but जेन्ना कंप्लेन फायल केल्ले कोणे तरी NGOन कंप्लेन फायल केले तेणे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आणि ऑन दॅट इन्क्वायरी आय वॉज अगेन इन काँग्रेस एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. देर वॉज नो जस्टिफिकेशन टू दोज दिस थिंग. पण मायकल लोबो भाजपात आयिल्ल्यान खरी घुसमट जाल्या ती तांची प्रकरणां भायर काडपी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांची। ते खातीर आपणे जे कितें केलां ते कायदेशीर आणि तज्ञांचो सल्लोच घेवन केला अशें सांगच्या शिवाय तांचे कडेन कांयच पर्याय उरिल्लो ना। The people of Goa have faith in whatever I do, and I have done everything in a very transparent fashion, and there is no question of breaking any law or trying to fix anybody or trying to fix somebody politically. I have not done any such thing. Whatever I have done, I have always followed the law to the T. I don't want to say anything controversial. What has been done, what has been checked, what has to be done is being done by experts. Vishwajit Rane alone can't do anything. सत्ताधारी पक्षात आयिल्ल्यान मायकल लोबोक काय वेळात मंत्रीपद लेगीत मेळटले। ते खातीर साहजिकूच तांचे राजकीय वजन वाडटले। शिवाय लोबो खातीर फुडारात जावपी लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांतल्यान भाजपाक जैत मेळटले असो विश्वास भाजपा कडल्यान व्यक्त जाता। अशा परिस्थितीन लोबोचेर कितें, केन्ना आणि कशी कारवाय जातली हो प्रस्नूच आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।